नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. वाडपी आवाज प्रदूषणा आड हणजूणकारांनी केले मेणवाती पेटोवन आंदोलन. मोठ्या आवाजान म्युझिक वाजोवपी क्लब करचे बंद, थळाव्यांची मागणी. धारबांदोडेच्या धुले वाठारांतली झाडां कापिल्ल्या प्रकरणात रान खात्यान मनोहर गांवकाराचेर केलो गुन्यांव नोंद. दोंगर सपाट करतना झाडां मारिल्ल्यान रान खात्यान केल्ली पळोवणी. ड्रग्स सगळ्याक उपलब्ध आसा आलेक्साच्या ह्या विधानाचेर पडलो बोवाळ. मुखेलमंत्र्याचेर सारवासारव करपाची आयली पाळी. युरी म्हणटा आलेक्स उलयलो मन की बात. सांतिनेज कोसळिल्ल्या इमारतीची मातयेवरण केल्या उपरांत मेयरान केली पळोवणी. आशी कुशीकच्या घरांक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय करून दिवपाचे दिले रोहित मोन्सेरातान उतर. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लॉन्च केली सीएम हेल्पलायन. येवजण्यांचे पयशे जावं हेर समस्या खातीरूय करूं येता फोन. नॉडल अधिकारी घेतलो कागाळींची नोंद. पर्यटक दलालांक लागून इबाडला गोंयचें नांव. कितल्याशाच जाणांचेर केल्या कारवाय. उरिल्ल्या दलालांचेर कारवाय करून सोंपयतले विशय, सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. आनी आतां खबरो विस्तारांत. हणजूणच्या थळाव्यांनी आवाज प्रदूषणा आड बेरेस्तारा राती मेणवाती पेटोवन मोठें आंदोलन केलें. राती 10 उपरांत क्लबांनी मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात. हे क्लबूच बंद करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. ह्या आंदोलनात दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस आणि काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार वांटेकार जाल्ले. राती 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवपाक मनाय आसा, पूण वागातर आणि हणजूण वाठारांत नेम फटेर मारून कांय क्लब राती 10 वरां उपरांत मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात. ह्या म्युझिकाचो लोकांक बरोच त्रास जाता. देखून हणजूणच्या तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी बिरेस्तारा राती वाठारांत वाडपी प्रदूषणा आड मेणवाती पेटोवन आंदोलन केले. राती 10 वरां उपरांत क्लबांनी मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात. हे क्लबूच बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केली. And we were questioned, why do we need the march when everything was settled yesterday, but nothing was settled. We as villagers from different villages were not happy. That's why we all have come here. We were also caught red-handed at the club right. We didn't let the PI walk in. Yeah, so it has all come on camera. This shows that there is a lot of loopholes, a lot of corruption right from the top, right? And the CM really has to take strict actions on all this. We carried on our candlelight march, okay, all the way to the police station. We've told them how many people are suffering, how many people have died in the past, elderly people. With their illness, they were forced to die early. It's injustice to their death. That we've come here and now we've asked the GS PCR. Okay, we've spoken to him and he has told us he's going to speak to his higher up, and he'll get back to us, because all these clubs will not be functioning until they install the sound monitoring system. And it shouldn't be, and we don't want all this to be, because this is our demand we've already placed. No club should function till the sound monitoring system is installed. हणजूणकारांनी केल्ल्या आंदोलनात दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीस आणि काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार वांटेकार जाले. ऐकात तांच्यांनी ह्या आंदोलनात कितें म्हटले ते. लोकांनी जेन्ना आमी पळयलें इन सोशल मिडिया एज वेल एज न्यूज पेपर की लोक मार्च करपाचे आसा, आमकां उमेद आयली. बट काल जेन्ना आमी पळयलें की MLA हॅज गॉन टू द पुलीस स्टेशन, वी नो दीस गेम. MLA हॅज गॉन टू द पुलीस स्टेशन टू इन्श्युअर दीस प्रोटेस्ट फेल्स, अँड दॅट इज वाय आयज आमी हांगा येयल्या लोकांच्या बरोबर रावपाक. हे सगळी गेम चलता. हे MLA बिमएलए सगळे आर हँड इन ग्लव्स. If this lady cannot stop, see, 1 minute, why we don't trust her? She's a betrayer. She is a betrayer. If she has betrayed the people, what stops her from betraying them again? Is the head of the family, and Goicho family, so head is Pramod Sawant. He has said. He is wholly responsible.
ही इज होनली रिस्पॉन्सिबल. आयज ताका मॉरल कांय करेज ना सांगपाक पुलिसांक टू एक्ट. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पुलिसांच्या एंट्रीक हे कितले पयशे घेता पळय ते. सांकळे वचोन खंयच्या बायलेक पयशे दिवचे पडटा पळय सगळ्या गोंयांक खबर आसा. That is why he has no moral authority to tell the police. Pramod Sawant is responsible for the destruction of Goa and we will fight the battle. आणि आज दुर्दैव अशें की आज 15 ऑगस्ट आज ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्याचो दीस. आणि आज आमकां कितें पळोवपाक मेळटा की ह्या सरकाराचे लॉ अँड ऑर्डर इज टोटल कोलॅप्स. म्हणून आज लोकांक रस्त्यार देंवचे पडले. लोकांक आज फ्रीडम जाय फ्रॉम नॉयज पोल्युशन. सो म्हाका दिसता दिस इज एब्सोल्युटली फेलियर ऑन द गव्हर्मेंट. आणि आमी आज पळयलें की हे पुलीस डिपार्टमेंट कशें हे हँड इन ग्लोव्ज जाता. आमी सकाळीं पळयलें की एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगता की गोंयभर ड्रग्स आहा. मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटाना स्लीप ऑफ टंग जाली. आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर उलयलें तें खरें. ड्रग्स हांगा सरासर आहा गोंयांत. आतां स्थानीक जेन्ना आमची महिला त्या सायडींच्यान पास जाताली तिणें सांगलें रईत क्लब म्हणून तो चालू आशिल्लो. ती सांगता जेन्ना आमी थंयच्यान एक्चुली आमचो रईतान वचपाक प्लॅनूच नाशिल्लो की लोक थंयच्यान चलून हांगा येवपा आशिल्ले PI विचारपाक. आमकां हाडायलें कोणें रईता मुखार ह्या PIन आमकां थंय हाडायलें. आनी कितें सांगपालो खंयचो दाखय आपूण बंद करता. अरे 10:15 तूं लोकांक विचारता खंयचो क्लबान म्युजीक आहा काय म्हणून. म्हणजे हे लोकांनी फाल्यां आपलें काम धाम सोडून सगळे पुलीस डिपार्टमेंटान नोकरी लागपाचें हें तुमचें काम. खंयचो क्लब चालू आहा खंयच्या क्लबान 10 उपरांत म्युजीक हें तुमचें काम. तूं लोकांक विचारनाका. ताजे उपरांत तांणी सांगलें कितें तरी सम नेम सम क्लब वामोस हें चालू आहलें. म्हणजे दीस शोज दॅट देर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द पुलीस डिपार्टमेंट ऑन द लॉ अँड ऑर्डर. आमी पळयलां की हांगा ड्रग्जान कशे लोक मरता. 3 बाबडे लोक हांगाचे मेले तरी ह्या सरकाराचे दोळे उगडे जायना. आज लोकांक रस्त्यार देंवचें पडलां. फाल्यां वी वील एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट. एंड आय वॉन्ट टू टेल डॉक्टर प्रमोद सावंत की आमी वता उगी रावचे ना. कित्याक ह्या सरकाराची पळय फुटींगपणां आसा. फाटल्या एसेंब्लीन हो टुरिझम मिनिस्टर व्हडलें उलयतालो मरे. ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन मेकॅनिझम आसा. ताचे कडेन IRB बटालियन आहा म्हूण तोच सांगतालो मरे आपल्या कडेन सेपरेट विजिलंट टीम आहा म्हणून. सो खंय आहा ती टुरिझमाची टीम. ते येवन कित्याक रेड मारना. वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज टू वेट फॉर GSPCB टू एक्ट. वेर इज द टुरिझम डिपार्टमेंट विजिलन्स टीम. सो दीस शोज की हे सगळे करप्शनान बुडल्या. हांकां बॅगो पावता आसतल्यो नाल्यार हांकां दिल्लीच्यान फोन येता आसतले. गोमंतक TV खातीर हणजूणच्यान स्नेहा असोटीकार. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान CM हेल्पलायन लॉन्च केली. सोमार ते शुक्रार मेरेन सकाळी 10 ते सांजे 5:30 मेरेन ही हेल्पलायन सुरू आसतली. वेगवेगळ्या येवजण्यांचे पयशे जावं हेर समस्यां खातीर लोकांनी 93 19 82 85 81 ह्या नंबराचेर फोन करून कागाळ करूं येता. नोडल अधिकारी ह्या कागाळीची दाखल घेतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. CM हेल्पलायन ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार हें सॉफ्ट लॉन्चिंग आसा. आनी हाजो नंबर आसतलो 9319828581. आमी हो नंबर जो आसा हो पब्लिकाक कोणायकू कशा रिलेटेडच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो रिसीव जातल्यो CM हेल्पलायनचेर. CM हेल्पलायन ही सकाळी 9:30 पासून 5:30 पर्यंत सुरवातीक चालू आसतली. आनी एकंदर ह्या पुराय हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो रिसीव करतले. हातूंत आशिल्ली 7 डिपार्टमेंट. सुरवातीक 7 डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो कंप्लेन्स पब्लिकाच्यो आहा त्यो रिसीव करतले. आनी विदीन 72 आवर्स परत म्हणजे जो कोण कंप्लेनंट आसा ताका 72 आवर्सा भितर ताजी कंप्लेन कितें जाली आनी कशा पद्दतीन रिजॉल्व जालें हें परत एकदां आमी कळयतले बी. ह्या पद्दतीचें हें कॉल सेंटर आसा. आनी ही पुराय टीम जी आसा ही वुमन टीम काम करतली. ह्या पुराय CM हेल्पलायन ह्या हातूंतल्यान वर्क करपी जी आसा सगळ्यो म्हणजे गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान चलयो सिलेक्ट केल्यान त्यो CM हेल्पलायनीचेर काम करता. आनी हाची स्पेशलिटी जी आसा ही तुमचो कॉल रिसीव केल्या उपरांत विदीन 72 आवर्स परत ताका कॉल वतालो. तुवें ही कंप्लेन दिल्ली ती कंप्लेन जी आहा ती रिजॉल्व जाल्या. ही कंप्लेन रिसीव केल्या उपरांत आमच्या 7 डिपार्टमेंटाचे नोडल ऑफिसर्स आसात. त्या नोडल ऑफिसरां कडेन ती कंप्लेन वतली. नोडल ऑफिसर म्हणजे ग्राउंड डायरेक्टली
तालुका ऑफिस जरी असलें जाल्यार त्या तालुका ऑफिसाचेर वचून तेजी कंप्लेन रिजॉल्व करतलो. ही फक्त इतक्याच खातीर काडल्या की सामान्य गांवांतल्या मनशाक आज म्हजी गृह आधार मेळोंक ना, म्हाजें DSSYचें कितें जालें, म्हाजें DDSSY कार्ड हांवें खंय रिन्यू करपाचें, म्हाका म्हणजे जाणटेलो कोण तरी गांवांत आसता त्या खातीर म्हाजें वर्सभर जाल्यार पयशेच येवंक ना. ह्यो अश्योय कंप्लेनी आहा लोकांच्यो ज्यो सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक. आमचो पब्लीक ग्रिव्हन्सीस मिस्टर वळवयकर हांणी तशें सांगलें म्हणजे अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर पावपा खातीर जो मेल करूं शकना, जो WhatsApp धाडूंक शकना आनी जाका सादी एखाद्या जर डिपार्टमेंटाक आपली कंप्लेनूय दिवपाक जाय. ड्रग्स सगळ्याक उपलब्ध आसा, ड्रग्स फक्त सन्मानान मेळटा अशें ना. मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या ह्या विधानाचेर बोवाळ पडलो. आलेक्साच्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्याक सारवासारव करपाची पाळी आयली. आलेक्साची खंय जीब घसरली अशें मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण आसा. हाचेर विरोधी पक्ष युरी आलेमांव म्हणटा सिक्वेरा खंय मन की बात उलयलो. देशाच्या 78व्या स्वतंत्रताय दिसाच भाजपाचो ज्येष्ठ मंत्री आलेक्स सिक्वेराची वाचाळगिरी. ड्रग्स खंय सगळ्याक उपलब्ध आसा, ते खातीर फकत सनबर्न जाय अशें ना म्हूण आलेक्स उलयलो. I basically believe that drugs are today available. You don't require sunburn to come and make drugs available. They're all shouting about sunburn and drugs. You tell me there is a festival that is organized for 3 days in Kolkata every year, and I'm sure you'll have, some of you have gone to the festival. You want to tell me that drugs, I believe, are available. It is our responsibility to identify those selling. Our responsibility to intimate to the police that it is available here. Let us be proactive. Let us support them. Let us help them. Let us move forward and ensure that there are no drugs available. आलेक्साच्या ह्या विधानाचेर खुद मुख्यमंत्र्याचेर सारवासारक करपाची पाळी. आलेक्साची खंय जीब घसरली, स्लीप ऑफ टंग म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. हे पळय, हांव तेजे कडेन उलयलो, ताजे एडिजन स्लीप ऑफ टंग ताणें तो स्टेटमेंट केल्लो. ताका तशें म्हणपाचें नाशिल्लें. ताका म्हणपाचें आशिल्लें म्हणजे ड्रग्साचो प्रॉब्लेम हो सगळी म्हणजे पुराय जगभर आसा प्रॉब्लेम, तो तेणी तर अवेलेबल आसा म्हटलो. होच नेम सादीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर फार पेटयले. मंत्री आलेक्स सिक्वेरा खंय मन की बात उलयलो. सरकार ड्रग्सा सारखे गंभीर समस्येचेर खंय अजिबात गंभीर ना. एक्चुअली हा एक हेजेर कळोन घेता की एनवायरमेंट मिनिस्टर पण आहा तो सिनियर मिनिस्टर आहा. He has expressed his man ki baat, but chief minister will sleep, calling it slip of tongue. And tomorrow, the BJP president Tanavade will call it gar ki baat. Environment minister basically has dialed the chief minister's helpline on the drug menace, and the helpline sleeps to sleep. Called aju start zalna helpline. So basically, drugs is available is not a जे पण मिनिस्टर सांगता आम्ही ते सांगत आहे. and the recent जे सर्क्युलर आली होम डिपार्टमेंटाच्या डिमांडच्या वेळार आम्ही मुख्यमंत्री ते पॉइंट आउट केले की पुलीस डिपार्टमेंटा पासून ड्रग्स रेडिली अवेलेबल आहा. ह्यो सरकार फक्त ड्रग्सान स्वयंपूर्ण जाला आणि फॉर Alex Siqueira, it is man ki baat, but for some people it is done ki baat. So this done comes from this drugs. So hui na hui maga dista, it is a very very serious issue, and this government is absolutely not serious. आपाचो वेन्झी वेगस म्हणटा जर ड्रग सगळीकडे आसा जाल्यार ताचेर आटापा हाडप जांचें काम ते लोकांक बदलपाची गरज. सुरवात खंय मंत्री आलेक्सा कडल्यान जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यटक दलालाक लागून गोंयचें नांव इबाडलां. कितल्याशाच जाणांचेर कारवाय केले आनी उरिल्ल्या दलालांचेर कारवाय करून हो विशय सोंपयतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. त्या बसना फुडें पयलो मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरून इलिगल टाउट्स ड्रायव्ह जी आमी चालू केली, जी आज पर्यंत चालू आसा. कालांगूतूच बेल्टार तुमी इयर टू इयर कंपेर करून पळयात कितलेशेच टाउट ना जाले, पूर्ण तरेन जावना अशें न्ही, आसा अजून.
आनी वी नीड टू क्लिन्स देम. ती ड्रायव्ह कंटिन्युअस करप आनी टावटींग काडप, कित्याक गोंयचें नांव ह्या लोकां खातीर वाट लागता, पर्यटनाकूय त्रास जाता आनी खंत आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्ली आसा. मुख्यमंत्रूय क्लियर आसा की आमी इलिगल टाउट्स, फाल्यां तुमच्या निदर्शनाक आयले टाउट्स आसा 1364 मारून सांगात. आमी समज पुलीस त्या टायमार पावले ना, आमी एन्श्योर करता की पुलीस तेंच्यान उबारतले. बट वी हॅव टू कॉलॉपरेटिवली वर्क. सगळ्यांनी काम करपा जाय. हांव माय तूं जायना. हातून बरोबर काम जालें जाल्यार आमी ते इलिगल टाउटिंगूच पयलें बंद जावपाक जाय. तातूंतल्यान पयलीं गोंयची सोबीतकाय, सुंदरकाय आनी जे आमी गोंयकार आसा ताजेरूच पयलो खुबसो चेंजीस आमकां दिश्टी पडटले. बांगलादेशात जावपी हिंसाचारा पासून हिंदूंचें संरक्षण करप सध्या गरजेचें आसा. आयज बांगलादेशांतल्या हिंदू लोकांक धांवडावन घालतात. देखून आमी सगळ्यांनी आमचे मतभेद विसरून एकठांय येवपाची गरज आसा. जे आमचे लोक आसा तांचें संरक्षण आमीच करपाक जाय, अशें आदले मुख्यमंत्री आनी सध्याचे शेतकी मंत्री रवी नायकान सांगलें. की आमकां दिसता की आमी सगळे एकत्र रावल्यात की कशेंच म्हणून शकता सगळे रेजिमेंट जातली. पण जाती धर्माचे लढप हे आमच्या देशांत जावंक जायना. आमी कितलेशे जाती धर्म कितलेशे भाशा हेजे वेळार धरून जायना. फक्त पळोवपाक देश. आमी देश कसो म्हणटलो, देश म्हणून गेल्यार आमी पळोवंक जाय. हे सगळे आमी पळोवपाक जाय. आनी आमचे भितर जे अवेलेबल कितें आसा आमी सगळे एकत्र येवन आमकां दिसता की आज देशाचे प्रायम मिनिस्टर आयज प्रायवेटिंग दिल्ली करतले आनी तेच्या ह्याच उलो मारतलो की देश एक खेळपाक जाय, देशाची प्रगती जावपाक जाय. आनी हेच आमच्या गोंयांत सुद्दां आमचे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सुद्दां आयज उलो मारतले. आमी मारतात एकत्र या. नगरी भांडण काय नाका. आमी आमची प्रगती पळोवया, आमचे भुरग्यांक शिक्षण पळोवया, आमची गांवची प्रगती पळोवया कशी फुडें वतली. आनी हेच आमचे जर पळयलें जाय जाल्यार आमची प्रगती जातली. आमी एकत्र रावया. कितलेय आसा आमचे कडेन आमी आयज बांगलादेशांत सुद्दां आमच्या खंयच्या हिंदू धांवडेतात. पूण आमी सुद्दां एक विचार करपाक जाय की आमचे लोक जे आसा सगळे कडेन तांकां प्रोटेक्ट करपाक सगळे आमी खंय आसूं आमी एकत्र येवपाक जाय. कोणूय भारतीय आसूं, आमचे भितर कितलेशे वेगवेगळे जाती आसा, कितले आसूं पूण तरी सुद्दां एकत्र येवपाक जाय आनी पळोवपाक जाय सगळ्या लोकांनी प्रगती कोण म्हणूं शकता. प्रगती ते मनीस करता. तेजी टेन्शन बरें आसा ते प्रगती करता. आयज सगळे आमचे देशांत प्रगती जाता, गोंयांत जाता आनी हे सगळे हे तुमचे खातीर सगळे तुमची ही प्रगती सुरू जाता. आनी आमी वचपाचे प्रयत्न करुया, सगळे एकत्र येवया. उस्किनी बांद कुंकळ्ळी ते काणकोण पोळे चेक नाक्यामेरेनच्या चौपदरी महामार्गाचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत सुरू जातलें. ह्या कामा खातीर 700 कोटी रुपया खर्च येतलो अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. एक सांगपाक खूब आनंद जाता की जो नॅशनल हायवे आसा की तो उस्किनी बांद टू काणकोण मनोहर पर्रीकर बायपास हांगा पर्यंत आसा न्ही की फाटल्या म्हाका दिसता 3-4 वर्सां ज्या तरेन एक्सिडेंट जाले, ज्या तरेन त्या रस्त्याची वताहत जाली ही आमी सगळे गोंयकार पळयता आनी खूब मोठे प्रमाणात एक्सिडेंट हाजे पर्यंत जाल्ले आसा. हाचेर तोडगो काडपाक जाय. हें सबंद काणकोणकारांक दिसतालें, सबंद गोंयकारांच्या लोकांक दिसतालें आनी एज ए आमदार म्हाका दिसतालें. हांवें म्हाका दिसता की ह्या टायमाक आमदार जातकच सगळ्यांत पयलीं टॉप प्रायोरिटीन जो विशय हांवें दिल्ली पर्यंत नितीन गडकरीजीक वचून हांव स्वताक वचून रिप्लेस केला. आनी ज्यो काय प्रोसेस आसा न्ही त्यो म्हज्या ऑफिसाचे थ्रू, तांच्या ऑफिसाचे थ्रू, ताजे वयश्री अमोल हांगा घेवन गेले आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान हें काम फुडें गेलें. आनी तें काम फुडें करता आसतना म्हाका दिसता की ताजे 2-3 गजाली आमकां लक्षांत घेवपाक जाय. एक गजाल म्हणटा ती जी फॉरेस्टाची लँड डायवर्शन हो एक विशय आशिल्लो. दुसरो विशय म्हणटा तो लँड एक्विजिशनाचो विशय आनी ताजे नंतर बाकीचे एस्टिमेटेशन करून बाकीचे प्रोजेक्ट सुरू जाता. आनी हो 3 फेजीन आसा. एक उस्किनी बांद टू बेनोडे टू मनोहर पर्रीकर बायपास आनी दापट टू पोळ्या पर्यंत असो 3 फेजींनी हे 3 स्ट्रेच जे आसा ते डेव्हलप करपाक जाय. हो विशय आमी फाटल्या 2 वर्सां पूर्णपणे लावून धरून की आयची जी स्थिती आसा ती उस्किनी बांद टू हांगा पर्यंत आसा न्ही की बेनोडे पर्यंत आसा न्ही लँड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली आसा. आनी बेनोडे टू 4 रस्ता पर्यंत आसा न्ही तेवूय लँड एक्विजिशन प्रोसेस पूर्ण जाल्ली आसा. लँड डायवर्शनचो विशय जो फॉरेस्टाची लँड आसा तोय विशय सगळो आसा. आनी म्हाका दिसता हो सबंद प्रोजेक्ट जर पळयलो जाय सादारणचो
की 700 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आणि हो आमची अपेक्षा आसा की फुडल्या येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर आसा आनी प्रत्यक्ष काम सुरू जातली आणि लोक वाट पळयतले आणि लोकांक वेगवेगळ्या फिजींतल्यान आमी जें काम चाललां. रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर सध्या दिवचलचो बाजार राख्यांनी फुलला, मात अजून खरेदीक तसो नेट येवंक ना. दुसरे वटेन ऑनलायन खरेदी आणि विक्रेत्यांच्या वाडपी आंकड्यांक लागून राख्यांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा, अशें पारंपारीक विक्रेत्यांचें दुखणें आसा. भयण भावाच्या नातें घट्ट करपी परब म्हळ्यार रक्षाबंधन. येता त्या सोमारा म्हळ्यारूच 19 ऑगस्टाक ही परब मनयतले. रक्षाबंधन परबेच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सध्या वेगवेगळे डिझायन आनी आकर्षक राख्यांनी फुलला. सगळीकडे रक्षाबंधनाची उमेद फाकल्या. मात फाटल्या कांय वर्सांच्यान अपेक्षे प्रमाण राख्यांक गिरायक ना अशें विक्रेते सांगतात. तर वार्षिक पद्धतीनुसार आमचं श्रावण सुरू जाता आणि श्रावणात सुरू जाता म्हणजे आमचं आवडतं म्हणजे रक्षाबंधन. आमचा व्यापारी वर्गाक रक्षाबंधनाचं एक महत्त्व कित्याक आता ते आमी रोजीरोटी आमची वार्षिक पद्धतीनुसार. तर मागता की बाजारात लोकांची संख्या वाढल्या, गिरायकूय वाढला, पण दुकानांची संख्या वाढल्या कारणान मातशें आमकां त्रास जाता. तशेंच आता चालू परिस्थितीन अशें जाला की ऑनलायन कितें जाला तितून सुद्दां हो आमचो श्रावणाचो मेन धंदो रक्षाबंधन हो जाता आमकां आतां ऑनलायन चलता. आमकां ठोकरी येतात, दुसरी ठोकर येता ती बाजारात आतां परप्रांतीक राखी घेवन बसता. हे त्रास जाता. गोंयकारांनी मुद्दामून गोंयकारांचेरूच लक्ष दिवंक जाय. कित्याक हो वर्साचो एक आमचो आवडतो रक्षाबंधनाचो आनी आमी आमच्यो भयणी वाट पळयता की आमी भयणी येतल्यो आपल्या भावाचे बरे बरे नवीन नवीन आमी आयटम हाडलेले आसता. तेंच्यांनी येवन गोंयकारां कडेन लक्ष दिवचें आनी राखयो भरपूर घेवन वयच्यो. राखयांचें सांगपाचें म्हणजे उमेदीन बऱ्यो राखयो आसा, पूण खरी राखी म्हणटा ती पयली तुमी पळयात एक टायम असो आसलो की देव कार्याक राखी व्हरताली. रुपयान 1 रुपयान विकूंक सुद्दां मजा येता आमकां. 1 रुपयान 1 राखी ती देव कार्याक म्हणून व्हरतात. आतां राखयेन पूण भरपूर आहा. 2 रुपयाक 200 रुपया पर्यंत सुद्दां राखी पसंत सगळ्यांनी आपापली उमेदीन पसंत करतात. भावाच्या फुड्यान मोल ना एक म्हणा तशें ते राखी जेन्ना व्हरोंक येता तेन्ना गिरायक उमेदीन आपल्यो राखी पसंत करतात, मोला कडेन लक्ष दितात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुर्टी फोंडा वाठारांत एका बायल पंचाचो घोव दादागिरी करता म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. एका हावसिंग सोसायटीच्या सिवेज कामगाराक पंचाच्या घोवान मारबडय केल्या म्हणून फोंडा पुलिशेंत कागाळ जाल्लेली आसा. पळोवया हे नेमकें प्रकरण कितें. कांय दिसा फाटीं विधानसभा अधिवेशनात बायला पंच सरपंचांचे घोव दादागिरी करतात म्हूण भाजपाचो कुंभारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान मुद्दो काडिल्लो. हो एक पंचाचो मिस्टर म्हणजे घोव तेजो. म्हाका सांग तेका एलाउड आसता पंचायतीन भितर इनवॉल्व जावपाक? अशें आतां बायल जर पंच जाले जाल्यार हे सगळे घोव येता आनी पंचायतीन बसता डिलिंग करपाक. हे कितें चल्लां स्पीकर सर? हे तुमी खंय नाल्यार खंय तरी थांबोवंक जाय. आता अशेंच बायल पंचाच्या घोवाचेर दादागिरीचो आरोप कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे वार्ड नंबर 10 दामोदर नगरांतले थळाव्यांनी केला. वार्ड नंबर 10तली पंच वांगडी संजना नायक हिचो घोव अण्णा नायकान खंय बेठेच कारण नासतना कॅजी स्कायलायन हे हावसिंग सोसायटीचे सिवेज पंप रुमाच्या ऑपरेटराक मारबडय केली म्हूण आरोप. तशेंच अण्णा नायक म्हणटा तो राती अपराधीचो येवन सतयता. हो आमचो सिवरेज ऑपरेटर बाबानी नायक कायदी स्कायलायनाचो सिवेज आनी पंप रुमाचो ऑपरेटर. हांगसरची जी लोकल वॉर्ड पंच आसा संजना नायक आनी ताजो जो हजबंड आहा अण्णा नायक आनी ताज्या वांगडा आनी एकटो एक मेंबर आयिल्लो थंय आनी हिटेड आर्ग्युमेंट जालें सिवेज पंपा लागून आनी ताका कानपटार तांच्यांनी 4 आनी तकलेक थोडे आनी पांयार 2-3 फावट मारून ताजे हे केलें, ताका इंजरी दिला. आनी आमचे एकूच प्रश्न आसा फर्स्ट की पंच मेंबर इलेक्टेड संजना नायक हजबंडाक कशें रायट मेळटा हांगा आमकां रातचे येवन टायर्ड जावन फोन करपाक, इन्स्पेक्शन करपाक, मारहाणी करपाक? म्हणजे ही गजाल घडली ती रातची घडली ना, ही काल घडली ती 1:30 ते 2 सुमार दनपारची जाल्या. आनी पयली इन्सिडंट जाल्ले आसा रातचे 10 येता. हो मेन मुद्दो कितें, लोकल पंचायत मेंबर ताजो हजबंड हांगा गुंडागिरी, फोन करप, झगडी करप, मारप हे चालू आहा.
सगळेच आमचो मेंबर जो आसा तेणें सांगलें ताका कितें बाबा तूं कितेंय करपा आहा तूं लिगली कर आनी पंच मेंबराक घेवन यो आनी एक्शन घे म्हणून. कोणे मारलो तुका? दोग जाण कोण तरी येयलेले कोण कापड म्हणपाक एकटो पंच म्हणपाक लागलो येयला आनी म्हाका विचारपाक लागले म्हाजे मातशें तोंडाक उदक पडटा गेल्लो हांव उदक तोंडाक उदक मारता ते म्हणल्यार तो व्हिडियो काडपाक लागलो. व्हिडियो काडटकीर मागीर म्हाका विचारपाक लागलो तूं कितें करता हें करता मागीर कितें म्हणपाक लागलो तेची ती आसा आनी मागीर हांवें सांगलें का म्हाज्या पंप पाड पडल्यार आनी सारकें ना तें सारकें करता म्हणून ते तूं विचार तेंका वचोन म्हणून कोण म्हणून काय आनी मागीर येवन म्हाका हांवें ताका मागीर सांगलें आनी मागीर तो सांगपाक सांगपाक म्हाका मागीर हांवें सांगपाक सांगलें आनी येवन म्हाका गोला धरपाक हांवें गोला धरलो आनी मारपाक वयता तेन्ना आतां हाडयल्लो गेलो सगळो आनी मागीर तो दुसरो येयलो तेणें म्हाज्या हातांतलो गोल मारलो. ओके. सो ह्या संदर्भात ते पुलीस कंप्लेन कितें केलें? आमी मेंटेनन्स आमची सोसायटी आहा रजिस्टर्ड सो आमी कंप्लेन केल्लें आहा पुलीस स्टेशनार काल. ओके. PIको आमी इन्फॉर्मेशन दिलां आनी समनिंग जातलें अशें आश्वासन दिलां आमकां पुलिसांन. हांव सुरेश नायक हवेली कोटे म्हाका अण्णा म्हणून थोडे जाण वळखता अण्णा नायक. आज आमच्या वाड्यार कितें जालें एक बिल्डींग आसा कायजी स्कायलायन म्हणून तिजें उदीक सोकपीट सामकी लिकेज आसा सामकी रस्त्यार व्हांवता. पयर तेंच्यांनी पंप लायलो आनी ती सामकी भायर सोडटाली उदीक म्हणून हांव विचारपाक गेलो तांकां हें उदीक तुमी अशें सोडूं शकना भायर कित्याक तें बुरशें उदक सामकें. तो एकटो कोण आसलो पळय तो मनीस तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी वाद करपाक लागलो तूं कोण काय म्हणून विचारपी. हांवें म्हणलें हांव एक ग्रामवस्त सांगल्लो असलें उदक तुमी भायर सोडूं शकना म्हणून ताका विचारलें तरी आसतना तूं कोण काय म्हणपाक हांवें म्हणलें म्हाजी बायल पंच आनी इतलेंच म्हणलें की म्हाजी बायल पंच आसा मागीर लोकांची कंप्लेनी येवं शकता हांगा म्हणून तुका सांगता म्हणल्यार तें उदीक सोडूं नाका. मागीर तेजेर तो बाचाबाची करपाक लागलो आनी तें उदीक सगळें भायर येता आनी आमी पयलीं हेल्थाक एक कंप्लेन दिल्ली आसा तेजे बद्दल कांय दीस काल्याना बद्दल हेल्थान कांय कंप्लेन दिल्ली आसा. आतां हेल्थ केन्ना इवन कंप्लेन इन्स्पेक्ट करता ती पळया. सामको बिजी रोड दिसांनी कितलेशेच लोक येता वयता गाडयो भरपूर चलता थंय सामको सावयवेऱ्या तो फोंडा बस स्टँड पर्यंत पावता तो रोड. तें उदीक खड्ड्यांनी भरल्या कारण उदीक उसळटा आनी हो श्रावणाचो म्हयनो आमचो तो लोक थंय तेच पांय घेवन देवळान वयता. गणपतीचें देवूळ आसा आमचें थंय लागीं वयर मारुतीचें देवूळ आसा. तुमी कित्याक एक्शन घेना काय म्हणून आमी ते हेजे बद्दल हेल्थाक बरयल्लें आसा नोटीस काड म्हणून त्या डिपार्टमेंटान तेंची दखल घेवपाची ह्यो. थळाव्या पंचायतो भोव जो आसा तिचो हस्तक्षेप हांगा चड जाता असो थळाव्यांचो आग्रो आसा. तर तेजेरूय कारवाई जावची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर कोर्टीच्यान हांव शेखर. धारबांदोडेच्या धुलय वाठारांतल्या सर्वे नंबर 157/1 या सुवातेंतली झाडां कापिल्ले प्रकरणात जाग्याचे धनी मनोहर घनश्याम गांवकर हांचे आड रान खात्यान गुन्यांव नोंद केला. धुलय धारबांदोड्या दोंगर सपाट करतना झाडांय मारून उडयल्ली. ताची बुधवारा कुळे विभागांतल्या धारबांदोडा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामो केल्लो. धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांत जो धुलय भाग आसा त्या धुलय भागांत जमीन सपाटीकरण करतना कितलेशेच झाडांची कत्तल जाल्ली आसा. ताका लागून ते जमनीचो मालक मनोहर घनश्याम गांवकर हेचे विरोधात कुळे वन खातें यांनी अंडर PTA अंडर तेंचेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा आनी हेची चवकशी चालू आसा. अशेंच प्रकरण जेन्ना गोमंतक TVन उगडकीस हाडलेलें ताका लागून एका वाच्या फुटली आनी ह्या संदर्भांत जो कोण प्रायवेट प्लॉट करताले आनी विकताले आनी तेंचेर ही कारवाय जाल्ली आसा. हांगा जो तो मालक आसा जमनीचो मालक तेजेर ही झाडां मारल्या कारणान कारवाय जाल्ली आसा. PTA अंडर तेजेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही,
गोमंतक टीव्ही.